Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. कोळशाच्यो खणी पावणेर काडून चलोवपाचे सरकाराचे यत्नांक रिस्पॉन्स येना. 4 कोकिंग कोल मायनीची पावणी सुक्यार गेली. एकूय स्टील कंपनी बोली लावंक फुडें सरूना. ह्यो 4 मायनी हे पयलीं 4 फावटी पावणेर काडिल्ल्यो, मात कोणूच त्यो घेवंक इंट्रस्ट दाखयना. ह्या मायनींतल्यान बरें उत्पन्न मेळपाची शाश्वती ना. चलयतलो जाल्यार खर्चूय मायज. कोविडाच्या अरिश्टांत कॅपिटल एक्सपेंडिचर फंडूय उणो. लुकसाण कोण सोंसतलो म्हूण स्टील कंपन्यो 4 हात पयसूच रावल्यात. पावणेक काडिल्ले 4 कोल मायनी झारखंडांतली ब्रह्मदिहा आनी मध्य प्रदेशांतली उर्तन मायन आसा. सरकारा कडेन पावणेर काडूंक 38 मायनी आसात. पावणेचे प्रक्रियेत 42 कंपन्यांनी 23 कोळशांचे मायनिंगा खातीर 76 बिड्स घाल्यात. 19 कोल मायनिंग खातीर 2 वा ताचे परस चड बीड आयल्यात म्हूण कोल मंत्रालय सांगता. सरकार आतां ह्या 19 कोल ब्लॉक्सांची पावणी करतलो. देश आत्मनिर्भर करपाचे दिशेन पावल म्हूण प्रायव्हेट प्लेयर्सां खातीर कोळशाच्यो खणी उक्त्यो करूंक जुनांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन कोळशाच्यो 41 खणी पावणेक म्हूण काडिल्ल्यो. उपरांत कोल मिनिस्ट्रीन लिस्ट रिवायज करून आंकडो 38चेर हाडलो. ह्यो मायनी पावणेर काडून फुडल्या 5-7 वर्सांत 33,000 कोटींची येणावळ येतली म्हूण सरकाराक आशा. कोळसो उत्पादनांत संवसारांत 4थे सुवातेर आशिल्लो भारत ड्राय फ्युअल इंपोर्टांत सध्या 2रे सुवातेर पावला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.